दोनदूताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपोटी देव मंदिराचे सुंदर म्हणटात त्या दारा सोरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचे दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बाराबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराचे सुंदर दारासोरशे बसून भीक मागी तो होच म्हूण ताणें ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं ती अजापून थटाकली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीच जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पोरसां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. सबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीच जावं. ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीच जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमी तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. सबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीच जावं. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. सबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीच जावं. 1000 पिडकांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाळ उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कबलात केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली, तीच ती. सबाब, सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश बरीच जावं. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरीच जावया.
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनोन जिवंत जालो त्याच दिसा ताचे भितरले 2 जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून ताचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक ताचे दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाल्यो कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाचो तांतले एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलोलें ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच सांगात जात्रेक काय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडला ताची. देवा आनी आख्खे पुर्जे मुखार करण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमचे मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खेळायलो. इस्रायलेक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो. आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरले. उजवाड्याचे आदीं ताचे फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोली आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोतमानूक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोजेजा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें पोरातून म्हणलें, आमचे शिराव सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखिलो, पूण तो तांचे दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचे अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर हुलपतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी ताचे सांगाता एकटवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. हांणी तांकां सांगलें, सोमी खरोच पुनोन जिवंत जाला आनी सिमावाक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलेल्यो खबरो दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखिलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान्ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ तांचे दोळे उगडले आनी जेजू तांचे मोदें नाच जालो. नियाळाक आदार. जेजू देवाचो पूत जावनूय आपूण एकलोच वावर करूंक फुडें सरोंक ना, पूण बापाचे येवजणेक ताणें आपले सिसांक विंचून काडले आनी तांकां आकारले. तरी ते समजोले ना. जेजूचो हेतू ह्या संवसारांत येवंक आनी परत वचोंक. जेजू जेन्ना मेलो तेन्ना ते सगळे निराशी जाले, कित्याक तांकां दिसलें आमकां जेजून फटयलें म्हूण. त्या पासत ताणें सगळें परतून हो वावर सांडून आपल्या घरा परतले. पूण जेजूक आपलो बापान दिलोलो वावर संपूर्णायेक पावोवचो आसलो. जेजू तांकां परतून एमावसाचे वाटेर भेट्टा
आनी आपली गरज तांचे सवय दाखयता, कित्याक देवाक तांची गरज आसली. आयज जेजूक म्हजी आनी तुजी गरज आसा, कित्याक बापाची येवजण फुडें व्हरूंक आनी ताचो सोडवणीचो वावर मनशा कुळाक कळीत करूंक आसा तूं तयार? तर आयज आमचो थराव जावन दी दिसपट्टी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटून जेजूचो थारोवणीक वावर संपूर्णायक पावंक वावुरया.